आमी हांगा आयिल्ले येवन आमी हें पळयलें आनी ताका हें अशें एक्सकवेशन चालू आसलें इट इज इल्लिगल आशिल्लें तें आमी स्टॉप करून गेले. आतां हें तांचें ऑफिसूय पळयलां ताजेरूय पंचायतीची स्टॉप नोटीस आसा की तें इल्लिगल आसा म्हणून बांदलां. सगळें केलें पयर येवन तांकां सांगून गेले तांणी काम हें म्हयनोभर बंद दवरलें. सो आमी आतां कॅज्युअली पळोवपाक आयले की परत चालू बिलू जाला काय म्हणून. आज पळयत जाल्यार हांगा लोडिंग स्टार्ट आसा पूण आमी तांकां कॅज्युअली विचारलें अरे हें कशें तुमकां परमिशन परत मेळ्ळा काय म्हणून. ताणें आमकां एक कलेक्टराचें लेटर दाखयलें जंय तांकां तें परमीट केलां की तो म्हणटा की हो स्लोप आसा पळय कटींग तो विदीन लिगल लिमिट्स आसा म्हणून. आतां हांव एकूच विचारूंक सोदतां हें बॅरन लँड जें तुमी पळयता तें इतलें तेंप सांबाळून दवरलेलें आसा सरकारान हांगा कोणेंच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी जावना बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी. आतां जर पळोवंक येता जाल्यार हे प्लॉट डेव्हलपमेंट करता. हे प्लॉट डेव्हलपमेंट कित्याक करता? फर्स्ट ऑफ ऑल कोमदी लँड ताचे डिटेलान हांव वचना ताजे बाकीचे सांगतले आतां आमचे पंचायत सॉरी कोमनीदाद सांगतले ताजे बद्दल. पूण आतां हांव इतलेंच एज कॉमन मॅन हांव विचारता हे फ्लायींग फनेल झोनान जे हे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी करूंक सोदता ताका नेवीचें कांय परमिशन ना हें आमकां पयलींच सांगलां. नेवीचें ना. आतां कलेक्टरान हें ताका कालच्या डेटीन परमिशन दिलां. पयर येदो व्हडलो डिजास्टर जाला हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे हे अशें परमिशन्स तांकां दिवन हे मुद्दाम आपयता डिजास्टर. गोंयान आमचें सेफ आसलें सगळें सुशेगाद आसलें सगळें बरें आसलें. आतां ह्या कलेक्टरान जाणी कोणें ताका हें परमिशन दिलां पळय तो मुद्दाम डिजास्टर आपयता. फाल्यां हाणें विचार करूंक ना की ते फ्लायटान तोय आसूंक शकता म्हणून. आमकां मारून उडोवंक सोदता तो जालेंच ताचें अख्ख्या गोंयकारांक काबार करूंक सोदता. आतां मुद्दाम तें हें अशें करता जाणा की फाल्यां अशें जावंक शकता. हांकां दोळे उगडून एग्जाम्पल दिलां की अशें जावंक शकता म्हणून. त्या हॉस्टेलांतले कितले दोतोर मेले आतां हांगा कोण मरतले म्हणून आमकां खबर ना. पूण असो डिजास्टर जाला जाल्यार आज दुसरी गोश्ट आतां जेन्ना हांगा कन्स्ट्रक्शन जातलें तेन्ना गार्बेज क्रिएट जातली. सगळें सांबाळून करतले शिस्त खंय आसची ना. ती गार्बेज क्रिएट जाल्या उपरांत जे बर्ड्स येतले ते जर खंय इंजिनान गेले जाल्यार लोक मरचे ना. आमच्या जिवाक तुमी धोको कित्याक करता? आनी हें म्हाका इतलें वायट दिसता की इतले डिपार्टमेंटल लोक कलेक्टराच्या पोजिशनांतले लोक हें अलाव करता जेन्ना आमचे सारके कॉमन लोक तांकां दाखयता वचून की अशें चल्लां आनी तेन्ना तांचे कडेन वता पळय तेन्ना ते ऑथॉरिटीज तांकां ही परमिशनां दिता हें तुमी इल्लिगल करा म्हणून. आतां हाजेर म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय की हें तुमकां सद्दां खबर आसून तुमी कित्याक करता? गोपाळ फडते आयज एटडी ऑफ सांपळा कोमुदार लास्ट टायम बी हांव उलयल्लो हे बद्दल ह्या मुद्द्या बद्दल भरपूर इश्यू जालो. आनी एटडी म्हणटा कितें जालें लास्ट एक टर्म केला हांवें आनी सेकेंड टायम परत निवडून येयला. जास्त डिटेल खबर नाशिल्ली डिटेल घेवन येयलो आतां. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्रामेद दिल्लो जॉकीम गॉमिस म्हणून पयलीं एक्चुली जॉयना गॉमिस म्हणून तेजो बापूय आसलो आनी तेजो चल्याचें जॉकीम गॉमिस म्हणून तांकां आफ्रामेद दिल्लो एक 27,335 आनी सेकेंड आफ्रामेद दिल्लो तो 30,000 दिल्लो. हो दिल्लो कित्याक खाली एग्रिकल्चर करपा लागून. पयलीं कशें आसतालें जमनी थोड्यो कल्टिवेट करून खावप आसताल्यो गांवच्या लोकांनी सांबाळून दवरप आसता जमनी आनी हो आफ्रामेद दिल्लो. आनी एक आहलें कितें तो आफ्रामेद भायर जर पावले न्हू ताका आमी म्हणटाले कितें एनकरेजमेंट ताका पोर्तुगेज भाशेन उजरबुसांव म्हणटा. तो उजरबुसांव 60,000 टोटल 1,18,000 जमिनी अशें आमची सांपळा कोमदाची कशी गेली ती पळय कांयच न्हू. कशी ही जमीन दिल्या कित्याक पर्पज फॉर द एग्रिकल्चर ओके. आनी आयज ती जमीन कशी यूज जाता ती पळयात फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड आनी सांगपाक वता कित्याक मेन म्हटल्यार इथे सायडीक आहा ती जुवारी लँड बाउंड्री. हेज्या पयलीं आमची जुवारी सुद्दां जमीन वचपा कारण होच ओनर हीच फॅमिली हेंच्यांनी पार्टी केली कोमदाचे कोण जे मनीस आशिल्ले पयलीं तेंच्यांनी सारकी केसीक हँडल केलें ना. सुवारेची आनी कोमदाचे डायरेक्ट कांय नासलें फायट. तेणें पार्टी केली की एनकरेजमेंट हेजे भितर केला. हेजे भितर दोगां भितर पार्टी केली ओरिजिनल कोमदा सांकवाळ पूण हांकां पार्टी केली. हेज्या बरोबर मागीर ते केस स्टार्ट जाली हायकोर्ट सिनियर डिव्हिजन कोर्ट हायकोर्ट चालूच जालें. तेजे भितर खंय तरी आमचे पयलींचे जे कोणी आशिल्ले तेंच्यांनी खंय तरी लूज दवरली केस आनी ते अशें प्रॉब्लम जालो आनी आतां आमची 50 लाख जमीन जुवारीक बी घेतल्या फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी हेजे बद्दल म्हाजें मेन म्हणणें आहा कितें आतां जमीन आसा आमची आनी आयज गव्हर्मेंटान आतां नवो गव्हर्मेंट कायदो बी काडलेलो की थंयची जमीन जी दिल्या पर्पज फॉर द लँड फॉर एग्रिकल्चर यूज करपाची वा इंडस्ट्रियल यूज करपाची हो बी एक तिचो मुद्दो आसा. हेज्या पयलीं फ्लायट्स हे सारकी हायट मेंटेन म्हणल्यार सामकी जी तेक्कोन वयता. आनी कितें बाबा कल्टिवेशन केलें जाल्यार कोणाचें बाबा पोट भरतलें थंय बरी भाजी वा कितें करपा जाता. आनी एक्चुली जमीन तेच करपा खातीर नाशणे रोवपाचे
काजू प्लांटेशन करपाचें ही जमीन त्या खातीर पूण ही जमीन ती आयज ती मिसयूज केल्या पळय न्हू आनी हे आमचे दिल्लीवाले देवेंद्र सिंग कोणे तरी घेतल्या जमीन ती आनी तो आतां हे एक प्लॉट 90 लाखांक विकता खंय तो आनी फाल्यां हांगा इतली व्हडली बस्ती येतली व्हडली आतां अहमदाबाद कितें जालें तें पळयलें तुमी तशें तर एक क्रॅश टेक ओवर करताना जर पडलें समज जाल्यार परत स्टोरी ही सेम म्हाजी हार्डली सामकें रिक्वेस्ट अशें आहा की आमच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सुद्दां कितें बाबा तुमी बाबा सामकें सिरियसली हेचेर एक्शन घेवपाक जाय हितून भितर आमकां बी हेल्प जातलो हांव जर कोमरत जाय एटीनी म्हणून म्हाजे भशेन कितें करपाचें आहा पळय हांव सगळे डॉक्युमेंट हांवें काडल्या आनी हांव ती जमीन कशी खंयच्या पर्पजाक दिल्या त्या पर्पजाक ती यूज करपाक दितले हेचे पयलीं आनी काय करून दिवपाक कितें आहा तें उलयलां जस्ट वॉन्ट टू एड वन स्मॉल वॅलीड पॉयंट आतां आमी आज तें पळयलां डेप्युटी कलेक्टरान जें कितें लेटर दिलां परमिशन he has mentioned that since they are maintaining less than 10%, so we are allowing them to go ahead with cutting. The manya zale collector je, but has he come here on spot and seen? Now if you have just seen 2 minutes ago the flight kashi ile now to म्हणटा 4% we have maintained less than 10%, 4% gradient maintain करून cutting केला, but has the measurement issue measurement कितें आसा तेका की measure it from the flight आती किती येयला पळय and what he is maintained at 4% किंवा 10%. आता तू कट करता असो मे बी 10% 4% आमकां तें पडलें ना. नाव द फ्लायट वीच हॅज कम हेज ही गॉट एनी इक्विपमेंट टू मेजर दॅट हायट. तुवें कटिंग केलें 4.34% लेस दॅन 10%, दॅट इज ओके, बट द डिस्टन्स रायट नाव ऑन वर्जीन लँड ताजे मागीर वी आर गोइंग टू हॅव ड्वेलिंग्स मे बी 1 floor 2 floor, तो डिस्टन्स कितें आहा. नाव लायव्ह यू हॅव सीन दॅट जेव्हा तुमकां सारको टायमार पावयला यू हॅव सीन दॅट फ्लायट. सो म्हजें म्हणणें एकूच आहा दॅट कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर होल्डिंग सच अ हाय प्रेस्टीज जॉब, he has to come and see actual. You have given us 4.4% cutting gradient, but we want to know, have you maintained the distance that flight Airbus coming down and to the virgin land?